नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरी आपली पळयात आयच्यो हेडलायन्स। करसवाड्यार उदका पायपलायन फुटून रस्त्यार पडलो दोबरो, शेकड्यांनी लिटर उदक व्हांवून गेलें फुकट। चांद्रा सॉमिलाक लागलो उजो, उज्यांत लाकडांचो लासून जालो गोबर। उदरगतीचे बाबतीत 70 करतलो नंबर 1 सांगता मंत्री विश्वजीत राणे। उपजिल्लो अधिकाऱ्यान मोर्जे वचून केली कासवांच्या तांतयां घालपाच्या सुवातींची पळोवणी, उच्च न्यायालयाक दितले पळोवणेचो अहवाल। महत्वाचे प्रकल्प चालीक लावन दिवचल शाराक दितलो नवे रूप सांगता थळावो आमदार चंद्रकांत शेटये। आनी सांग्यार व्हड्या उमेदीन मनयलो वीरभद्र पळोवपाक शेकड्यांनी लोकांनी केल्ली गर्दी। आता पळयात खबरो विस्तारान। करसवाडा वाठारांतली रस्त्या कुशीक आशिल्ली उदकाची मुखेल पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही उदकाची पायपलायन 40 वर्सां पयलींची आशिल्ली। वेळार दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान पायपलायन फुटपाची घडणूक घडली। हजारांनी लिटर उदक व्हांवून गेल्ल्यान पुराय बार्देस म्हालाक फटको बसपाची शक्यताय आसा, अशें भौशीक बांदकाम खात्याच्या अभियंत्यान सांगलें। DI पाइपलाइन बस आमचें काम चालू आहा ऑन बोर्ड। अंदाजे कितले सकाळचे जाले? अर्ली इन द मॉर्निंग by 6 o'clock. So what is the reason behind that? For कित्याक लागून अशें नेमकें? चडशे म्हाका प्रेशराक लागून Regarding because of the pressure. ही पाइपलाइन कितल्या वर्साची आहा? ओल्ड पाइपलाइन म्हाका एक्झॅक्ट खबर ना। Maybe it is more than 40 years. More than 40 years. Okay. So पाइपलाइन पण बरी आशिल्ली पण सांगू शकना कितें जावन मागीर क्रॉस maybe ड्यू टू एअर प्रेशर ओनली। अंदाजे कितले टाइम लागतले सर? पळय आमी ट्राय करता बेगीन हें करपा रिपेर करून रिस्टोर करपा। सर बिकॉज ऑफ दीस खंयची एरिया आसा ते इफेक्टेड आहा? बार्देस चडशे पार्ट्स ऑफ बार्देस, शिवोली, टीवी, मागीर म्हापसा, पार्ट ऑफ आल्दोना। What about Kalangut area, sir? Kalangut, some part of Kalangut, सालिगांव। चांद्रा सॉमिलाक बुधवारा दनपारच्या कडार उजो लागलो। घडणुकेची म्हायती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान धांव मारून उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण उजो नियंत्रणांत आयलो ना। उपरांत आनीक 3 गाडयो हाडून उजो नियंत्रणांत हाडलो। लाकडांक लागिल्लो उजो अजुनूय घुमसता, अशी म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या जवानान दिली। बारा सुमार आयिल्ले की नेसाय सॉमिला उजो लागला म्हणून आमची गाडी आसा पळय इमिडिएटली टर्न आउट केली आणि एटलिस्ट एक 10 मिनिट्सा भितर गाडी ते मिलेत पावली आणि हांगा पळय जाल्यार आख्खें सगळे वाटेन तो उजो पेट्टा तो दिसतालो आणि तो पेट्टा तो पळोवन मागीर रोखडो आमचो फायर फायटींग स्टार्ट केलें अजून उजो पालवली ना तरी पूण सकाळच्यान आतां आमी 3 गाडी मारल्यो तरी पूण आनी आतां 2 गाडी मागयल्ली आसाय। उजो आसा त्या प्रमाणे झाड त्याक सांगले आसा मिली ओनरा हे लाकडां पयलीं हालोवन तेजी मुवमेंट करपा जाय म्हणून लागलो असो म्हणून कांय सांगूंक शकना, पण शॉर्ट सर्किट जाता म्हणलें जाल्यार बाबा हिंगा कांय हें ना आनी हेजे प्रमाणे लागलो म्हळ्यार कितें सांगूंक शकना, पण उजो घातला बी म्हणून कांय कळना। कित्याक पळयलें जाल्यार दिसता हिंगा सायडीन करड ना कांय ना, उजो बाबा लागलो म्हणपाक हेजी पळयलें जाल्यार दिसता की कोणी घायला का अशें दिसता बी, पूण ते सांगूंक शकना कोणी घातला का, कित्याक तेजे आमी प्रूफ मेळोवंक शकना आमकां।
कित्याक उज पेट्टा त्या प्रमाणे पळय जाल्यार हांगा सायडीन बी कांय नासलें, पूण मध्यात तेजो उज पेट्टा. सायडीन आमी 4 वरां सरावंडींग बी पळयलें, बाकी तेजे सकयल वाटेन ग्रावंड ओपन आसा. आयज आमकां अरावंड 11:30 कॉल येयलें की हांवें एन आर्किटेक्ट आनी आय एम टू कन्स्ट्रक्शन ऑल्सो. सो हांवें मोदेर घेतलेलें सायलाचें, हिंग घालून दवरलेलें सॉमिलाचेर दॅट हिंग फायर उज पेटला आनी मोस्ट ऑफ द लॉट्स पळय लोकांचे आनी आमचे बी आहाय ते डॅमेज जाले. आनी रोखडी येयली हिंगा पळोवपाक गेल्यार इट्स रियली बॅड. ऑल एफर्ट्स ऑफ पीपल लोकांनी फॅमिलीज कोणें घेतलेले ते सगळें जोडून काबार जालेलें आहा. आय थिंक वी नीड टू टेक सम मेजर्स वेन हे पळय फायर्स जाता डजंट सीम टू बी ओनली बिकॉज ऑफ क्लायमेट. इट लुक्स रियली इंटेन्शनल. Some measures have to be taken to protect. The fire department was here. They have been doing their job already. आता आनी एक देखून टँकर हाडून ते डोज करपा लागून हें करलें. म्हजे ऑलमोस्ट ल्हान ते अरावंड 150 घनफूट मटिरियल सायलाचे थिकवूड आहले. बरे लॉग आहले ते डॅमेज जालेले आहाय. एंड आय डोंट नो आनी कितले मेळटले ते, बट अरावंड ऑलमोस्ट 3 lakhs वर्थ मटिरियल आहलें तें डॅमेज जालेलें आहा, रॉ मटिरियल. आमी हांगा सत्तरीचो विकास करपाकूच वेचून आयल्यात. देखून अशा तरेचे आनीकूय व्हडले प्रकल्प हाडून पणजेक फाटीं उडोवन सत्तरीक व्हड करपाचो आमचो हावेस आसा, अशें आमदार विश्वजीत राणेन नाणुसच्या खेळा मैदानाच्या पयल्या टप्प्याच्या कामाच्या उक्तावणा वेळार म्हणलें. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक पर्येची आमदार देविया राणे तशेंच पंचायतीचे हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले. विचार चालूच असता आणि म्हणूनच आम्ही ह्या तरेचे प्रकल्प ह्या तरेन आम्ही घेवपाचो आम्ही पूर्णपणे आम्ही फायदो घेता प्रत्येक स्किमीचो. गोंयभर आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान एक एक करून आम्ही पावलां आम्ही घेवपाचे आम्ही प्रयत्न केले. गुढीपाडव्याची शुभेच्छा आणि ह्याच तरेन आम्ही एकजूट रावया. आणि हांव मागता तुमच्याकडे की तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य सदां आमकां आसचें, कारण आम्ही जे कितें करपाक उठल्या आम्ही जे कितें आख्खे गोंयभर लोक आमचे लक्ष घालूना की बाबा हे कितें चल्लां. आयज पेपर पळोवन कितल्याय लोकांनी म्हाका फोन केले की लोकांक खरेंच दिसना की ह्या तरेचे प्रकल्प आम्ही आमच्या परिसरात हाडूं शकता. पण ह्या तरेचे परिसर आम्ही हाडटलेच. विकास म्हणटा तो सत्तरीन जातलोच. सत्तरी म्हणटा ते पणजी बी फाटी सोडून फुडें वयतले. आमकां काय पळोवपाची गरज ना, कारण तुमच्याकडे ह्या तरेचे नेतृत्व आहा जे विचार सारको करता. मोर्जे वाठारांत आशिल्ल्या टर्टल सायटीचेर वचून पळोवणी करची असो आदेश उच्च न्यायालयान दिल्लो. हे संदर्भात पेडणेचो उपजिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकर, PI दत्तराम राऊत, दर्यावेळ व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मोर्जेच्या टर्टल सायटीचेर वचून पळोवणी केली. पळोवणी केल्या उपरांत सगळ्यांचो अहवाल उच्च न्यायालयात दितले आणि हाची फुडली कारवाय मुंबय उच्च न्यायालयात जातली, अशी माहिती पेडणे उपजिल्लोधिकारी दीपक वांयगणकर हांणी दिली. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा 1 मार्च 2023. ह्या ऑर्डरी प्रमाणे उपजिल्हाधिकारी PI कोस्टल मॅनेजमेंट झोन ऑथॉरिटी आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यांच्यानी टर्टल नेस्टिंग सायट आसता पळय ती विजीट करप आसता अशें डायरेक्शन दिल्लें आसा. आनी त्या प्रमाणे हांगा आयिल्ले आसा आनी हांगासर विजीट करून जो आमचो रिपोर्ट जातलो तो आमी हायकोर्टाक सबमीट करतले. आनी त्या नंतर हेचे फर्दर जे कोर्स ऑफ एक्शन आहा ती ऑनरेबल हायकोर्ट ऑफ बॉम्बे गोवा बेंच. महत्वाचे प्रकल्प चालीक लावन दिवचल शहराक नवे रूप दिवपाची मोख आसा, अशी दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांणी सांगून उदरगतीच्या कामाक लोकांनी सहकार्य दिवचें असो उलो मारला. दिवचल पालिका वाठारांतल्या जोगीवाडो आणि IDC रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत दोतोर शेटये उलयताले. भौशीक बांदकाम खात्या वतीन 89 लाख रुपया खर्च करून हे काम करतले. या वेळार नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, नगरसेवक रियाज बेग, आदवोगाद अपर्णा फोगेरी, दीपा पळ, गुंजन कोरगांवकर, भौशीक बांदकाम खात्याची कार्यकारी इंजिनियर रश्मी मयेकर आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. या प्रोजेक्टाचो कॉस्ट अराउंड 89 lakhs आसा.
आसा आनी हो जो आसा हो रस्तो तो खूब प्रलंबीत आसलो आनी म्हाजे कडेन कंटिन्युअसली गुंजन म्हूण निसार म्हूण रियाज म्हूण आमचो CP म्हूण फॉलोअप करता. हांव सगळ्यात पयलीं आमच्या चेअरपर्सन आनी आमच्या सगळ्या कावन्सिलर एक्स कावन्सिलरांचे आभार मानता आनी लोकांचे की ते बाबडे खुबशीं कामां जायनात म्हणून ते कळ सोंसतात. आतांच गुंजनान सांगलां तशें लोकांक कितले त्रास आसात आमच्या ऑफिसरांकय केन्ना केन्ना कळोंक जाय. केन्ना केन्ना ऑफिसरांक दिसता की डॉक्टर खूब प्रेशर घालता, डॉक्टर स्पिडीन काम करता, पण हे सगळ्या कामांची गरज आसा म्हणून ही स्पिडीन कामां करची गरज आसा. अजूनय आमचे कितकेशेच वर्क ऑर्डरी रेडी आसात. बिचोलेन म्हूण म्हणजे बिचोले सिटीन म्हूण किंवा गांवांत आमची कामां चालूच आसतली अशी. हांव सगळ्यात पयलीं आमच्या मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता आनी PWD मिनिस्टर. हांव खंयचेंय काम घेवन पर्सनली जर खंयचें काम गेलें खंयचीच फायल अशी एक म्हज्या हातीन दिवंक ना की जावची ना अशी ना. मारली फक्त केन्ना सांगलें मातशें फायनान्सा खातीर कितें फाटीं फुडें करुया, पण खंयचें काम ना अशें ना. आमी सगळे जाण मेळून बिचोली नवी घडोवया, बिचोलीचो विकास करुया. आतां आमच्या रस्त्यांची बी चडशीं कामां ही जातली ही तुमकां आश्वासन दिता. मेजर प्रोजेक्टाच्या फाटल्यान लागया आनी मेजर प्रोजेक्ट म्हणटा ते आमचे सुडा मार्फत जे आमच्या हांणी CPनूय घेतला सिरियसली पे पार्किंग म्हणटात ते. दुसरें आमचें जें डेव्हलपमेंट आसा सेतू संगम टू मुस्लीम वाडा वायडनींग आतांच आमच्या हांणी निसारान आनी रियाजान सांगलां तशें आमकां थोडे NOC गावचे आसा. लोकांक रिक्वेस्ट परत एकदां करता की NOCs दियात, त्याच्या कारणामुळे आमी बेगीन तो प्रोजेक्ट सुरू करूं शकता. आमचो आनी एक आतां तो थोड्याच एक 8-10 दिसांनी आमी नाल फोडटले तो फुटसाल प्रोजेक्ट. थंय सरकार एक 3.5 कोटी मोडटले आनी तो हावजींग बोर्डान जातलो. एकूच सांगूं सोदता जरी तो हावजींग बोर्डान जालो तो हावजींग बोर्डा पुरतीच ना प्रोजेक्ट, फूल बिचोले खातीर प्रोजेक्ट आसा. ती जागा ऑलरेडी म्युन्सिपालिटी खातीर आमच्या CP कडेन म्हणजे म्युन्सिपालिटीन दिल्ली आसा. परंपरे सावन चलत आयिल्लो सांगेवयलो वीरभद्र उत्सव ह्या वर्सा व्हडा उमेदीन मनयलो. सुरवेक वीरभद्र दोनूय हातान सुक्या नाल्ला पासून तयार केल्ली मशाल घेवन लोकां मुखार नाचता. उपरांत दर एका हातान तलवारी घेवन नाच करता. ह्या वेळार वरवाणी प्रकाराची प्रार्थनाय करतात. वीरभद्र लोकां मुखार येवचे पयलीं सरस्वती स्तवन आनी भजन किर्तनाचोय कार्यक्रम जाता. मंगल यात्रे सयत विजयाचे प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारीत दिवचले भौशीक गुडी पाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो मंगलमय वातावरणात व्हडा उमेदीन मनयलो. नागरिकांच्या हाजेरींत शांतादुर्गा विद्यालयाच्या प्रांगणात भौशीक गुडी उबारली. दिवचल भौशीक गुडी उत्सव समिती वतीन आयोजित केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक दिवचलचे आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये जाल्यार मुखेल वक्ते म्हणून प्रवचनकार मुकुंद कवठणकर हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार गुडी पाडवो समितीचे पदाधिकारी लेगीत हाजीर आशिल्ले. भारत माता की जय, वंदे मातरम आनी हेर घोषणा दीत दिवचल शारांत मंगल यात्रा काडली. हे यात्रेन दादल्या वांगडा बायलां लेगीत वांटेकार जाल्लीं. कल्चर लागता, आमची एक संस्कृती रावता आणि ही जेन्ना अशी संस्कृती रावता तेन्ना आपल्या घरातलो व्हडलो मनीस आसा त्याच्या बद्दल आदर जाता, निर्माण जातले आपल्या गांवा बद्दल, देशा बद्दल एक राष्ट्रप्रेम निर्माण जाता. आणि त्या खातीर हे आमचे सण असे मोठ्या धमाकान हे करपाची गरज आसा.
काळाची एकच म्हाका गरज आसा जाल्यार दिसता जाल्यार वी हॅव टू पास ऑन, आमच्या फुडल्या जनरेशनाक पास ऑन करीत रावपाचें येतला. जाता तितल्या तरुणांक इनवॉल्व करपाची गरज आसा. कित्याक आज खिची गोश्ट जो पर्यंत आमच्या तरुणा कडेन वचना, ज्यांच्या हातान फुडें हे आमचे सगळे देशाचे आसा किंवा आमच्या गोंयाचे आसा, तो पर्यंत खिचोच प्रोग्राम सक्सेसफूल जालो असं समजून जायना. हिंदू संस्कृती, भारतीय संस्कृती ही प्रासादिक आसा. महापुरुषांनी ती प्रासादिक केल्ली आसा. त्यांचे स्मरण आमकां करपाक जाय, त्यांचे चिंतन आमकां करपाक जाय. अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी असे लक्ष्मणांक सांगणारे प्रभू रामचंद्र. ती सोन्याची लंका म्हाका नाका, जननी आणि जन्मभूमी म्हाका स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ आसा असे म्हणणाऱ्या रामाचे आम्ही वंशज आसा. आम्ही त्या महापुरुषांचे वंशज आसा. आम्ही स्वातंत्र्या खातीर लढणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांचे वंशज आसा, ते आमचे पूर्वज आसा. या सगळ्यांचे आमकां स्मरण करपाक जाय. आणि एकमेव आमचे आराध्य दैवत, 33 कोटी देवता आसात, परंतु पुण्यश्लोक प्रातस्मरणीय स्वामी विवेकानंदांनी सांगल्या प्रमाणे की स्वातंत्र्य मेळटलें, ब्रिटिशांक वयचे पडटलें, पण आगामी 50 वर्षां, येणारी 50 वर्षां एकमेव देवतेची पूजा करा, ती म्हणजे भारत माता. समर्थ भारत, समृद्ध भारत, विश्व शांती करणारा भारत, विश्वाच्या गुरुपदी स्थापन करणारा भारत किंवा केलो असणारा भारत जर तुमच्या स्वप्नात नसा जाल्यार हे भारतीयानो, त्या भारत माताची बातेचीच पूजा करा. म्हापशा टॅक्सी स्टँडाचेर नववर्ष स्वागत समितीन व्हडा उमेदीन गुढी पाडव्याची परब मनयली. गुढी पाडव्या निमतान म्हापशेकारांनी प्रभात फेरी काडिल्ली. आमी आमची भारतीय परंपरा तिगोवन दवरपाक जाय असो संदेश दीत तानाजी सिनेमाचो लेखक आनी दिग्दर्शक हांणी समेस्तांक संवसार पाडव्याची परबी भेटयली. ह्या वेळार उपसभापती आनी म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसुजा आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हाजीर आशिल्ले. त्यांच्या पुढच्या पिढीपर्यंत कशी जाईल एवढंच नाही तर भारतातच नाही तर संपूर्ण विश्वामध्ये हिंदू संस्कृती कशी आपल्याला वाढवता येईल ह्याचा आपण विचार करायला पाहिजे. जेव्हा आपण हे करू शकू तेव्हा मला वाटतं की खरंच आपण त्या प्रकारे ह्या रेनिसान्सचा, ह्या पुनर्जागरणाचा आपण सर्व भाग बनू शकतो. हे थोडा विचार वेगळा वाटतो, थोडा हे वाटतं, पण मला असं वाटतं की एक मॉडर्न हिंदू ज्याला आपण म्हणतो, ग्लोबल हिंदू ज्याला आपण म्हणतो, तो ग्लोबल हिंदू आपल्या भारतामध्ये आणि ह्या गोव्यासारख्या शहरामध्ये आज कुठेतरी एक धगधगतोय. त्याची खूप मोठी एक काय म्हणतात ती ज्वाला होऊन तो एक वेगळ्या लेवलवरती जावा असं मला नक्की वाटतं. हा कार्यक्रम बघितला, खूप प्रसन्न वाटलं. ज्या प्रकारे ह्या दिवसाची सुरुवात झालेली आहे, आपल्या चैत्रातल्या पहिल्या दिवसाची, हिंदू नववर्षाची सुरुवात ज्या प्रकारे आज झालेली आहे ती फारच सुंदर झालेली आहे. गुढी देखील आम्ही उभारलेला आहे. मला असं वाटतं की अधिक बोलू नये,
जास्ती बोलून थोडं बोरिंग होतं. माझी बहीण इकडे बसली, तिने मला काल रात्री सांगितलं की चढ ओलाय नका, कारण तिला माहिती आहे मला बोलायची खूप सवय आहे. सो शी टोल्ड मी लास्ट लाईक डोंट स्पीक टू मच. पण मी तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा नववर्षाच्या शुभेच्छा देतो आणि अशीच आपली सर्वांची प्रगती होत राहो, हिंदू धर्माची प्रगती होत राहो अशी आशा व्यक्त करतो. जय हिंद, वंदे मातरम. ताळगाव दुर्गावाडी गुढीपाडव्या दिसा विठ्ठलाच्या देवळान वर्ष पद्धतीप्रमाण धुलवट म्हणजेच गुलालोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. विठ्ठलाच्या देवळा कुशीक आशिल्ल्या दामोदर देवाचो हो गुलालोत्सव थळावे लोक मजेन मनयतात. पळोवया तालिगांव दुर्गावाडीची धुलवट. तालिगांव दुर्गावाडी आयज धुळवट म्हणजे गुलालोत्सव जाता. तालिगांव दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिराच्या सायडीकूच दामोदराचे अशें पवित्र स्थान आसा. गुढीपाडव्याच्या 5 दिसां पयलीं देव दामोदराक आपल्या कुडींतल्यान हे थळावे जे गांवकार आसा ते कुडींतल्यान भायर काडटा देवाक, आनी आयज गुढीपाडव्याच्या दिसा देव दामोदराक आपल्या परतून कुडीन हाडटा म्हणजे आपल्या स्थानाचेर हाडटा. तेन्ना वाजत गाजत हे दुर्गावाडीचे थळावे स्थानीक आमी गुलालोत्सव म्हणजे धुळवट मनयता. हांगासर दुर्गावाडी विठ्ठल मंदिर ताळगांव आनी त्याच बरोबर हो दामोदराचो पवित्र असो गुलालोत्सव आमी साजरो करतात. पळयात. काणकोण गांवडोंगरीच्या इंद्रावाड्यार दिन्याची जात्रा पारंपरीक पद्धतीन आणि व्हडा श्रद्धेन मनयतात. ह्या जात्रेचे खाशेलेपण म्हळ्यार आकवर दिणो भुरगो दिन्याचे खांब घेवन जाल्यार नव्यानूच लग्न जाल्ले तरणाटे माडाच्या चुटाचे वाने घेवन गांवच्या धार्मिक सुवातेंचेर ढोल ताशाच्या गजरात नाचतात. बाकीच्या गांवचे लोक सासणा रुखाच्यो तलवारी घेवन नाचतात. पूर्वजां सावन चलत आयिल्ली शेकड्या वर्सांची परंपरा आयज मेरेन गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी तिगोवन दवरिल्ली पळोवपाक मेळटा. गांवच्या लोकांच्या जिणेंत आनंद, आशा, आकांक्षा, नवी दिशा दिवपा खातीर गांवचे लोक हो दिणेश्वर देवाचो उत्सव मनोवन शिगम्याची सभापती करून नव्या वर्साची सुरवात करतात. वता कांय गोष्टी जे अविवाहित जे भुरगे आसा मेळून एक दैवीक अवसार आमचे भितर संचारता आनी थोड्यांक दैवीक अवसारांतल्यान भार येता. एक आमी म्हणटा की दैवीक अवसार खंय तरी ना म्हणून, पूण ह्या जात्रे रुपांतल्यान आमकां कळटा सहज असो कोणाक भार येना. पूण एक बाल गोपाळ नाचता आसतना एक आख्यायिका पुर्वजां पासून रचिल्ली आसा, गणिल्ली आसा, मांडिल्ली आसा. त्या आख्यायिकेनुसारच बालगोपाळ जेन्ना अशें दिणेश्वराचे एक नामस्मरण करता आसतना तांचे भितर एक दैवीक संचार जाता आनी संचारांतल्यान तांकां एक अवसर भायर सरता. अवसर भायर सरले आसतना जितले ते ढोल ताशांच्या गजरांत एक माहोल तयार जाता आनी तांचे मदीं एक दैवीक अवसार संचारता. पूण अवसार सहज समाप्त जायना, पूण जितलो तो ढोल ताशांचो गजर आवाज जो आसा तो समाप्त स्लो जाता त्यानुसार तांचें दैवीक जे संचारले अवसर जो आसा तो समाप्त जाता. सगळे पंचांग वाचन जाले उपरांत सकाळचे परत देवाचो उत्सव जावन परत थिंगा दिणेश्वर देवाक सगळ्या भोंवतणीक आमी फेरे मारून ह्या दिणेश्वर देवाची उत्सव जी आसा ती समाप्ती करता. त्याच बरोबर जो शिगमोत्सव जो आमी मनयताले आनी ह्या दिणेश्वर जात्रेच्या निमित्तान आनी बाकीची जी समाप्ती आसा ढोल ताशाची किंवा इतर गाणी जी आसा ह्या नवीन वर्साक आमी समाप्ती करता. असो आमचो दिणेश्वर देवाचो उत्सव आसा. बुधवारा नावेली वाठारांतल्या न्हंयच्या देगेर मानगे दिश्टी पडले. पुराय वाठारांत ह्या मानग्याक लागून भिरांत पसरल्या. थोड्या दिसां खातीर न्हंयच्या देगेर वचचें न्हय अशी शिटकावणी थळाव्या लोकांक दिल्या.
आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव सुमेधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबुक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।